मिरशे पंचायतीच्या बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचे आयतारा उक्तावण जाले। ह्या वेळार जाणकारांनी वनस्पतीच्या वखदी उपचारांचेर लोकांक मार्गदर्शन केले। RDX गोवा खातीर मिरशेच्यान गौतम शिरोडकार। पिड्यार जसो जालो कित्याक पिड्यार फाल्यां कोणी आयलो आनी म्हणलें ना वस्तू तुमचे गांवांतली मेळ्ळी जाल्यार पिड्यार इज अ लिगल डॉक्युमेंट। वान्स एकदां आमी कंप्लीट जालो तो केन्नाच कंप्लीट असो जायना, पूण फर्स्ट जो डॉक्युमेंट आसा ताका आमी वॅलिडेशन म्हणून करता। तर वॅलिडेट जायना फुडें तो इट बिकम्स अ लिगल डॉक्युमेंट। लिगल डॉक्युमेंट कित्या खातीर फाल्यां सुद्दां कोणी तुमच्या गांवाच्या हद्दी भितरले कितेंय वनस्पती कितेंय वेलें खंयची एखादो फार्मास्युटिकल कंपनी धरत तिणें जर तर तुमच्या गांवांतली एक वनस्पती काडून व्हेली आनी ताजे पासून कितें वखद बनयलें आनी तुमकां जावं परिचयाचें आसलें अडुळसा सिरप सर्दी जाली जाल्यार आमी कितें करता, पयलीं आमचे पूर्वज आशिल्ले काडो करून घेताले अडुळसा। आतां तुमकां सिरप मेळटा डायरेक्टली फार्मासींतल्यान वचपाचें घेवपाचें। तातूंत चड कांय आसना, चड आसता तातूंत शुगर आसता। इन्स्टेड अडुळसो जो गांवांत असोच घालता आसता 4 पानां काडली आनी उकडून घेतली, तातूंत साखर न घालता पसून घेतलो जाल्यार तुमकां रिलीफ मेळटा फ्रॉम कोल्ड। ताजे आनीकूय मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसता। तर अशी एखादें सपोज तुमच्या वनस्पतींतल्यान एक मेडिसीन केलें आनी ती फार्मास्युटिकल कंपनी एक ताजो फायदो जाता तर ताजो अमूक पर्संटेज त्या गांवांक परत पावता। बरेंच आसा पूण सगळी डिटेल्स मेळ्ळी आमकां कशें पिड्यार रेडी करप आनी फुडें कशें चलप। आतां आमकां कोविड शिरोडकरा कडेन तेंच्यांनी थोडेच आमकां बायोडायव्हर्सिटी चिंबेल कशी जाला तशीच आमची मिरशी कशी करची ती आमकां सांगची। बायोडायव्हर्सिटीचे ताका आमी जैव विविधता अशें म्हणटात। बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी ज्यो आसा आख्ख्या वर्ल्डाचेर त्यो जर नश्ट जर जाल्यो जाल्यार आमी जे संवसारांत जगपी एक मनुष्य ही जी एकदम उपद्रवी म्हणजे कितें वी आर डिस्ट्रक्टीव, चड डिस्ट्रक्टीव आमी। हेचे परिणाम आमकां कितें भोगचे पडटले हे जवळ जवळ 1972 1972 जगातल्या अनेक देशांत कळून आयले आनी तांच्यांनी तेंची नोंद घेवपाक सुरवात केली। हो जो एक आस्पेक्ट जो आसा जेन्ना बायन सांगला त्या प्रमाणे की आमी ज्यो डेव्हलपिंग कंट्री ज्यो आसा इन्क्लुडींग इंडिया आमचे कडेन रिसोर्सीस भरपूर आसा। पूण जशें आतां काजूचें एग्जाम्पल दिलें, काजू आसा आमकां दिसलें फक्त काजू आसा ते आमकां बरें कॅश क्रॉप विथ व्हेरी कमर्शियलायज कळ्ळें प्लांटेशन ते आमकां बरे तरेन दिवपाक शकता, मोबदलो दिवपाक शकता। पूण तेच्या पोंदाक त्यो वनस्पती वाडटा तेच्या बद्दल आमकां कांय म्हायती नासता।